लोटले वाठारात विजय मऱ्यान या जहाज बांदपाच्या प्रकल्पात जाल्ल्या स्फोटात 2 जाणांक मरण आयले जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाले तशेंच एकलो किरकोळ जखमी जाला। जखमींक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्या। राव सर कितें जालें सांगा म्हाका। फायर एक्सिडेंट कितले इंजर्ड आनी कितें आता हांव हॉस्पिटलाक वता। हय हॉस्पिटलाक वता। तुमकां इन्फॉर्मेशन गावला तेजेर सांगा आमकां। ना आमकां सद्याक इंजर्ड जाला 5 जाण कितले इंजर्ड जाला म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा। आता हांव ऑन द वे हॉस्पिटलाक वता। डेथ कितले अजून म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी। हांव वता हॉस्पिटलाक वता। मायनर भुरगो कोण आसा पात्रांव? एज पर मी ना। सेफ्टी मेजर्स कशे आसा भितर? सेफ्टी मेजर्स कितें? परमिशन बी काय ना म्हणटा कितें वर्कशॉप कितें ते? कितें यार्ड विजय मरीनाचे न्हू? विजय मरीन 2 जाण एक्सपायर्ड जाले, 4 क्रिटिकल आसा, एकटो हांगा आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पूण जाले कितें ते सांग, खंयचे व्हडे काय कितें भितर देवलेले व्हडे आसा, बिल्डिंग आसा, बोट ती सेफ्टी मेजर्स काय ना ते आम्ही काय कितले म्हटले तुम्ही? टोटल कितले जाला? 2 डेथ 4 क्रिटिकल, हय, एकटो सिरियस, एकटो डिस्चार्ज दिलो, टोटल 7। हय टोटल 7। कितें ते कितें नाव कितें? विजय मरीन रेजिस्टर जाल्ले आहे। ते आमकां काय आयडिया ना। शिप बिल्डिंग कशी म्हणटा म्हणजे वर्कशॉप म्हणून आसा म्हणटा आता आमकां काय खबर ना। हय, कितल्यांक सुमार जाला हे? ना ते काय आमकां खबर ना। तुमकां कितल्यांक कळयलें? 5:30 फोन येयलो। हय, 5:30 कळयलें। बोट किती कटिंग करताले? वेल्डिंग किती चालू ते सिलिंडराचेर पडले। विजय मरीन न्हू हे? हय विजय मरीन। पण तुम्ही आता सीन किती पळयला थंय आता सध्या? थंय आमी पावले तेन्ना सगळे कांयच नाशिल्लें। थंय फक्त ते फ्यूम वाज येतालो फक्त आनी गरमी मारताली आनी काय ना। सगळे साफ केल्ले तुम्ही येता म्हणते? साफ अशें करूना, कोण आशिल्ले तांकां व्हेले, इंजर्ड कोण आशिल्ले। बॉम्ब स्क्वॉड हय इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। जीएमसी शिफ्ट केल्या न्हू? हय 4 जाण। नागेश आणि एक आम्ही ऐकू येता की एक मायनर आशिल्लो म्हणून, एक मायनर आशिल्लो। हय तेका डिस्चार्ज दिलो। हे फॅक्टरीन मायनर काम करतालो, एकटो वर्कशॉपान मायनर काम करतालो। मायनर म्हणल्यार ना तूं म्हणटा एकटो मायनर आशिल्लो न्हू? इतले पळय आमी पावले तेन्ना कोण नाशिल्ले हांगा। त्या बरं, नायक तलाटी न्हू? लोटले आनी कशी कितें एक्चुअली आमकां कॉल येयलो 18-10 hours कॉल येयलो आमकां की विजय मरीन शिपयार्डान ब्लास्ट जालो म्हणून। आमी दुसरो टर्न आउट केलो आनी आमी पावले म्हणजे पावता ती कांय नासले, तेंगाचे कॅज्युअलिटी आसले पळय 6 जाण, तेंकां शिफ्ट केले। ओके, एंड आफ्टर 5 to 10 minutes आमकां असो न्यूज मेळ्ळो की 2 are expired and 4 are under treatment म्हणून। पण थंय कितेंशें हें जालें? सीन कितेंशी आशिल्ली थंय? सीन अशी आसली की थंय भितर ते काम करताले पळय डेक, तेंचे डेक आहा पळय ते क्रेन एंकर दिवपाचे, थंय ते भितर सांगूंक शकना कितें आसलो तो, बट इलेक्ट्रिकल पॅनल आसलो तो ब्लास्ट जालो। ना कितें वेल्डिंग बी करताले थंय? ना सद्या ते सिनीर ती कांय अशें येना की वेल्डिंग म्हणूं शकता हें करून। पण तुमकां काय इन्फॉर्मेशन ना ना? ना इन्फॉर्मेशन कितें सिलिंडर ब्लास्ट जालो? फायर हे करपाक प्रिव्हेंट करपाक ना सेफ्टी मेजर्स म्हणजे तेंचे SOP आसतात, कळ्ळें का न्हू? ते दे हॅव टू फॉलो डेट। फायर एक्सटिंग्विशर बी आसले भितर पण हॅव दे use फॉलोड केल्या? SOPs? या आय कांट से दॅट। फायर एक्सटिंग्विशर बी आसले भितर स्पॉटार येयल्ले आमी सेफ्टी मेजर्स सगळे सारखे आशिल्ले ना आमकां ती पावता म्हणल्यार ती ऑलमोस्ट सीन हें जाल्ली। म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बी यूज केले दिसले थंय? एक्सटिंग्विशर सद्या ना दिसोंक ना सध्या दिसना, म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर ना थंय। तेंचो सेफ्टी सद्या ऑफिसर कितें त्या टायमार तिणी यूज केले ना सध्या तुम्ही पावले तेन्ना स्पॉटार दिसना? मेल्या तेंची नांवां कितें मेळ्ळी? ना दे आर डेली वेजीस।
डेली Labours. सेफ्टी ऑफिसर हांगासरलो मेळ्ळा तुमी ताका उलयला तुमी उलयला बट तेणी आमकां अशें कांय डिस्क्लोज करूंक ना कितें अशें तुमकां उजो बीन पालोवपाक पडलो ना 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 आमी येता म्हणल्यार ते सगळे क्लियर Actually, तुमची Clear SOP केलं कितें आसता हांकां शिप बिल्डिंग येदे व्हडल्या इंडस्ट्री SOP कितें आसता फायर प्रिव्हेंशन SOP आहा दे हॅव टू फॉलो डेट तेंचे एक प्रोसिजर आसता तसो ओके सो ते प्रोसिजर धरूनच ते आपलें काम करता बट तो कितें आसा एज पर टेम्परेचर आयचे दिसाचो टेम्परेचर हें आहा तो ते भाशेन तो वाडलो आनी इट इज ऑफ मेटल सो तुमकां अशें दिसून येयलें की ब्लास्ट जर मोठो जालो हांगा लोकलिटी आसा लोकांक खंय तरी कितें इफेक्ट जावपाक शकता आसलो ना डिस्टन्स वायज हांगा तो तसो कांय ना बट सर 7 जाण इंजर्ड जावप म्हटल्यार हे आतां व्हडलें कितें आसलें सिलिंडरूच आशिल्ले काय कितें आसलें ना भितर कितें जाता न्हू टोटली शिप ती सो तितलो टेम्परेचर भायलो टेम्परेचर आनी भितरलो जो कसो कितें काम आसता पळय तेजेर आसता पण वेल्डिंग करता म्हणून तो ब्लास्ट जालो न्ही ना म्हणूंक शकना मागीर बेश्टोच ब्लास्ट जालो ना ना भितरलो सेफ्टी ऑफिसरान कितें म्हटलें सर तेंचे ना तेंचे कांय ना तशें कांय ना सेफ्टी ऑफिसर ना तेंकां एक सादो स्पाकूच तुका फ्लेमूच जावपाक जाय अशें ना कळटलें न्हू ब्लास्ट जातलो जाल्यार एक बारीकसो स्पाकूच तेंच्यांनी जे असले लेबर्स तेंच्यांनी कितें हेल्मेट सेफ्टी प्रिकॉशन काय घेवंक ना तशें आमकां कांय दिसूंकूय ना कितें आमी म्हणजे कांयच घेवंक ना तेंच्यांनी आमचे पावचे पयलीं ते सगळे क्लियर जालें सिलिंडर ब्लास्ट जालो ना 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 कितें ब्लास्ट जालो बॉम्ब ब्लास्ट जालो पॅनलाचें बटन ऑन करतकच ते इंटरनल स्पार्काक लागून ब्लास्ट जालो अशें म्हणटा तुमी ना ना काम चालू आसलें न्हू भितर सो हांव तुका एक्झॅक्ट कॉज सांगूंक शकना पण तुमकां एक्झॅक्ट कॉज कांय ते कळोना तुमकां भितर कांयच कळोंक ना कॉज कितें तो कळना मागीर तुमी कांयच घेवंक ना वेल्डिंगाचे पेंटिंगाचे कसले काम चालू आसलें ना आमी लेट आमी मागीर पावले सगळे सीन काम कसलें जालें बोटीचें चालू आसलें बोटी फॅक्टरीज अँड बॉयलर्साचे या तो ऑफिसर आसा भितर बॉम्ब स्पॉट कित्याक गेला सर बॉम्ब स्पॉट कित्याक गेला ना हांव ते सांगूंक शकना दॅट इज देअर इंटरनल मॅटर थँक्यू तुमचें नांव कितें म्हटलें म्हजें नांव आंतोनियो मनीस लिडिंग फायर फायटर वेर्ना फायर ओके सेफ्टी मेजर बी कितें तो पयलीं काम करतालो हांगा 2008 आसा हांव काम करतालो 2000 हितून आतां गेल्या त्या वर्सा 24 म्हाका तेणी हें केलां हांवें हिंग गेल्लें टर्मिनेट केला सेटलमेंट केलें कितें हिंग गेलो हांव कितें तूं हय थंय गेलो फुडें कितें जालें फुडें सांगा म्हाका तेणें 2,75,000 हें दिलें सेटलमेंट 16 वर्सांचो तुमी एक्स एम्प्लॉई हेंचे हय ओके कितें सेफ्टी कितें आसा सेफ्टी कांय ना इंजिनियर ना इंजिनियर ना हे कंपनी इंजिनियर ना ना सेफ्टी कांयच ना सेफ्टी कितें आसा तें खबर आसता न्ही कसली कंपनी कसली कंपनी मातशें शिप बिल्डिंग ना नाव कितें कंपनीचें हा विजय मॅनेज शिपयार्ड विजय मरियन शिपयार्ड पण काय मेजर्स कितें काम सोडलें हांवें सोडना म्हाका तीन मजबूर केला हिंग सोडपाक मग तुम्ही आसले हे सगळे जी घटना जाली आयज सांजचे तुम्ही आसले हांगासर ना हांव नासलो हांव थिंग दुसरे कडेन काम करता हय ओके तुम्ही पळोवपाक येयल्ले हांव पळोवपाक येयलो म्हणजे सगळे आतां हाय म्हूण तेका लागून रावलो बरें ओके सर थँक्यू